आज म्हाका भरपूर कशी बघता की ई श्रम जी योजना आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ती हांगसर वार्ड नंबर 23 लॉन्च जाल्ली आसा न्यू वार्डचें स्पेसिफिक आनी गोंयभर सगळे कडेन ही स्कीम आसा ती हेची सेंटर ओपनिंग जातलें आनी तितून 16 वर्सां ते 59 वर्सां मेरेन जे लोक आसा म्हणजे तरणाटे आसा जाणटे आसा नेणटे आसा सगळ्यां खातीर ही स्कीम उपयुक्त आसा आनी बेनिफीट जातली आनी कशें आसा हितून हे स्किमी अंडर कशें आसा की जे एक्सिडेंटल बेनिफीट आसा ती 2 लाखां पर्यंत आसा एक्सिडेंट जर कोणाची डेथ जाता जाल्यार 2 लाख तांकां मेळटले आनी इन केस फिजिकल जर डिसेबिलिटी येता जाल्यार ताका 1 लाख अशें सगळ्यांक मेळटले आनी हे स्किमीचे जे आसा तो पयलो हफ्तो आसा तो 12 रुपयाचो तो सेंट्रल गव्हर्मेंट हेका हे करतले फंड करतले आनी एप्लिकंटाच्या खात्यार ते वयतले हेच्या खातीर खाली आधार कार्डाची कॉपी जाय आधार कार्डाचो नंबर जाय आनी बँक पासबुकाचेर तुमचो डिटेल जाय आनी ही जी स्कीम आसा ती सगळ्या आमच्या जे लोकांनी घेवची अशी हांव सगळ्या कडेन विनंती करता जेणे करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ज्यो स्कीम हे करता आसा म्हणजे अंडर प्रायम मिनिस्टर आवास योजना जो आसा कितें आसा जाल्यार तेच्या अंडर ती स्किमी लोकां पर्यंत पावतल्यो आनी ह्या कोविडा टायमार तरी अशे स्किमी जर कितें जर जाता गव्हर्मेंटाच्या थ्रू येता जाल्यार ती लोकां पर्यंत पावपाची हितून भरपूर हे आसा म्हणजे उमेद आसा आनी हांव मागता लोकां लागीं तेंच्यांनी रजिस्टर करचें हांगसर हो ऑलरेडी निमाणे हांगसर सेंटर ओपन केल्लो आसा आनी लोकांक जर दिसता जर सेंटर ओपन करचो आपल्या वाठारांत जावं आपल्या लोकेलिटीन एरियेंत जाल्यार ते अशी कॉमन सर्वीस सेंटर जे अंडर जे आमी आतां ही स्कीम लॉन्च केल्ली आसा ते तुमकां सेंटर ओपन करून दितले आनी हांव लोकां कडेन विनंती करता जाता तितल्या लोकांनी हेचो फायदो घेवचो आनी लाभ घेवचो देव बरें ई श्रम जी योजना आसा ती ऑन्टरप्रिनर सेक्टर जे वर्कर्स आसा बेसिकली आनी कंपनीन कामां करता जे इंडस्ट्रीन काम करता जावं बस ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हर आसा मोटरसायकल पायलट आसा आनी खंयचे हितून जर काम फिल्डान जर काम करता जे इन्कम टॅक्स भरना PF भरना हेच्या खातीर आसा आनी कॉमन सर्वीस सेंटर हेच्या मार्फत योजना बी लॉन्च केल्ली आसा आनी लोकां कडेन मागता की जाता लोकांनी सगळ्यांनी म्हणजे फॅमिली सुद्दां करता जे 16 वर्सां ते 60 वर्सां पर्यंत आसा तेचे सगळ्यांनी फायदे घेवचे या ई श्रम कार्डमुळे असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना त्यांना जेवढ्या सोशल वेलफेअर स्कीम्स आहेत तसंच ज्या यापुढे ज्या त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या योजना असतील याचा पूर्णपणे लाभ या ई श्रम कार्डमुळे मिळणार आहे। या ई श्रम कार्डमध्ये 12 डिजिटचा एक UN नंबर आहे जो युनिक आहे, तो एका प्रत्येक कामगाराला वेगळा असणार आहे, त्याची एक ओळख असणार आहे आणि हे कार्ड जे आहे पूर्ण भारतात सर्वत्र त्याचा लाभ ह्या अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरमधील लोकांना मिळणार आहे। असंघटित क्षेत्रातील लोकांना आत्ताच लगेच म्हणजे जे ई श्रम कार्ड काढल्यानंतर लगेच त्यांना 2 लाख रुपयाचा ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्स पण यामध्ये समाविष्ट आहे की जो प्रधानमंत्री विमा योजना जी आहे यामार्फत सरकार या सर्व कामगारांना त्याचा लाभ मिळवून देणार आहे। यावर्षीचा हप्ता कार्ड जनरेट झाल्यानंतर लगेच त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे आणि त्यानंतर त्याचा लाभ त्यांना सर्वांना मिळणार आहे। पण यापुढे जे अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरमधील जेवढे लोक आहेत त्यांचा एक नॅशनल लेवलला डेटाबेस तयार होऊन त्यांच्यासाठी वेगळी स्कीम वेगळी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची येणार आहे। त्यासाठी हे सर्व लाभार्थी म्हणून त्याचे घोषित होणार आहे। धन्यवाद। आशिष गावडे हांकां हांव मागता की तुवें तांकां सांगचें की वेलकम म्हणून तुज्या शब्दांनी बस तांनी मातशें माय भाशेर